ही जी आपान डिसिजन घेतल्या जी भंडारी समाजाक आनी क्रिश्चन लोकांक तेंच्यांनी मातशें रेकॉग्नायज केला ती खूब बरी आहा। कित्याक तेंच्यांनी अशें सांगलां की जो CM जावपाचो आहा तो भंडारी समाजाचो आनी डेप्युटी CM जावपाचो आहा तो क्रिश्चन आसलो। आनी खंय तरी अशें दिसता की ही 8 वर्सां BJP येयले तेंच्यांनी खंय तरी भेदभाव केला जाती मदीं आनी आतां खूब रेकॉग्नायज केला। सो अशें दिसता की आतां इतलीं वर्सां जालीं हे BJP येयल्या, सो BJP इतले ट्राय केले आमी हें करपाक पूण तेंच्यांनी कांयच चेंज करूंक ना सारकें आमकां। सो आतां एक 4 वर्सां तरी आपाक दिवन अशें ट्राय करूंक जाता की बाबा कितें तरी दिया म्हणून, म्हणजे अशें सपोर्ट दिया। सो तुमकां हें जातलें कितें तरी चेंजीस हाडून ट्राय करतले आमी। आयज आमचे आम आदमी पार्टीन आमचे OBC बांधवांक एक संदी दिल्या आनी ती संदी म्हणल्यार CM कॅन्डिडेट आमचो OBC समाजांतल्यान आसतलो। 2007 एकूच आमचो OBC CM जाल्लो, तेजे उपरांत कोण जावना। आतां एक संदी आम आदमी पार्टीनूच दिल्ली आसा की एक CM ह्या समाजांतल्यान जावचो आनी तेंची फुडें आनी बरी उदरगत जावची। तसोच आमचे क्रिस्ती बांधवांकूय डेप्युटी CM तेंचे हितूंतल्यान करता म्हटलां, तेवूय बांधव तेंकांय फुडें हाडपाक जाय म्हणून ही आम आदमी पार्टीक तुमी सगळ्यांनी सपोर्ट करचो आनी जिखोवन हाडचें आनी आमचे आम आदमी पार्टीचें सरकार घडोवन हाडचें। पळया, आमकां खंयच्याच पार्टीन इम्पॉर्टन्स दिवंक नासलें भंडारी समाजाक। पयले फावट एक पार्टी फुडें सरल्या आप, ही इम्पॉर्टन्स दिता भंडारी समाजाक। सो आमी सगळ्यांनी मेळोन आपाक फुडें काडचो। आमकां गॅरंटी आहा की आप करतले। आतां आमचे दिल्ली CMान थंय खूब चेंजीस केल्या, खूब म्हणल्यार खूब चेंजीस केल्या, खूब फॅसिलिटी दिला। तोच आमच्या गोंयानूय सेम फॅसिलिटी दितलो आनी आमकां खूब आहा की बाबा आमचो दिल्लीचो CM गोंयान खूब चेंजीस करतलो। केन्ना खंयचीच पार्टी फुडें सरना, आतां आप फुडें सरल्या, खूब इम्पॉर्टन्स दिवपाक फुडें सरल्या भंडारी समाजाक। I really respect the decision of the party saying that they're going to have a Catholic deputy CM this year. I really respect also that they are putting us Catholics, but as a Catholic, I would like to tell you that we want the full community, the full minority, whether they be a Catholic, a Muslim, a Hindu, or anybody. We'd like to unite all religions. We want to unite all parties and religions together and bring up a clean government, a clean, safe constituency. That is what we are standing for today.